संतोष सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडा उल्हास जेवणा तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक तुझ्या सोमिया भक्तीन आमी आयल्या भक्तीन मोगा तुका आमी हसिता काळजान मोनान एक जा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता येता आमी व्हडा संतोष सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हास जेवणा तुझ्या सर्गीच्या मोगाचनो सकड आमी बसया देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता सांजुदूता देवा समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक मोगाचो येवकार मागता आयच्या दिसाचें हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा मनादी बाप लँडसी रेबेल्लो कापुजीन याजाक गांवान ओमजोर पिरगेजीचे बीजेई प्रायरींत 6 वर्सां तांणी सेवा दिल्ली ताजे उपरांत मिझोरामांत 3 वर्सां तांणी सेवा दिल्ली आतां प्रस्तुत उजिरे दाळबाग तांचो वावर करना तांची सेवा ते दिवन आसात पद्रापाणी हांव एकत्त गांवचे ओमजोर गांवचे पद्रापाणी आमी मस्तपणी मंगळुरान सांगाता मेळटले हांव आमच्या मंगळूर DCच्या मालगडे ह्या जागांक निवृत्त जाल्ल्या ह्या जागांक पळोवन आसतना पद्र्याप कापुजीन पद्र्याप निवृत्त जाल्ल्यांक ते पळोवन आसले आनी अशी आमची मस्तपटी मिलागत भेट कांगनाडी आस्पत्रेंत जातली तांच्या पद्रापाक आपण म्हणजे आमच्या पद्रापाक आपण व्हरता आसतना आमी मस्तपटी सांगाता मेळटल्या पद्रापा लागीं आमी पवरो हांगासर आयिल्ल्या वेळार इसारलें हांगासर येवन आयचे दिसाचें हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आनी पद्राप मोगान ओपोवन आज आमचे संगी आसात आनी आज हें सगळें भक्तीपण ते चलोवन व्हरतले आमचे खातीर मागतले त्या देखून हांगासर जमलेल्या तुमच्या सोमेस्तांच्या तर्फेन पद्रापाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा बऱ्यो जोरान ताळयो दिवन पद्रापाक आमी स्वागत करया ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता आर्विन सिक्वेरा बहारैन केविन क्रिस्टोपस सेरावो इस्रायल लेस्टर मिस्कीत जल्मा दिसा संदर्भी किरेम नॅन्सी मार्टीस खारकळ लार्सन सिक्वेरा मूडबिद्रे विजा मेळिल्ल्या खातीर वलेरियन सिक्वेरा मूडबिद्रे ओनिल डिसोजा किन्निगोळी नॉर्बट आनी प्रमिला डिमेल्लो किरेम अल्स्टर जल्मा दिसा संदर्भी बळकुंजे प्रवीण आनी जेनेवी फर्नांडीस मिला अग्रेस क्लारा सिक्वेरा काटीबळ्ळा रिचर्ड आरान्ना मोडिगेरे हिल्डा आरान्ना मोडिगेरे भुरग्यांक बरी भलायकी दिल्ल्या रोशन ग्लिझन पावलो जल्मा दिसा संदर्भी संतगट्टे प्रत्येक ते पासून मीस भेटयता आशा सिल्विया डिसोजा दुबय कॅल्विन पिंटो कारकळ काम मेळचे खातीर कॅल्विना सिक्वेरा मुंबय बालंतेर बऱ्यान जावचे खातीर घरच्या आल्मा बसून मीस पेटयता आयरल डिसोजा पानीर देवदीन एप्रोझिन क्रास्त आनी ऑल्विन सिक्वेराच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता लविना सिक्वेरा किन्निगोळी देवदीन लिगोरी डिसिल्वाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता जुलियान डिसिल्वा मुंबय ह्या सर्व त्या समा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची मागणी त्या समा सोमियाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया सोमियाची मजर कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज आमी विशेष तरान मागून घेवया आज ह्या पवित्र थळार रक्तदानी खातीर आमी मागता मोगाचेनो रक्तदान एक वर्तें देणें एक श्रेष्ठ दान सबाजना रक्तदाना मारपाक हेरांचो जीव वाचोवंक प्रयत्न करचें आमच्या बाबारी जायतीं जाणां आसात आज असल्या दानी खातीर विशेष तरान मागता आसतना तांकां बळभलायकी तांच्या बऱ्या मनाक सोमी आजरो वांट्यानी आशिर्वादां आनीक बरें काम मुनदर्शन व्हरूंक करपा आनी प्रत्येक जावन आमकांय तांचे जावन प्रेरण लाभच्याक असलें बऱ्या कामाक आमी पाठिंबो दिवच्या खातीर देवाचें आशिर्वादां आमकांय लाभच्या खातीर ह्या पवित्र थळार आज आमी मागया तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया आमकां आमी आयती करया सक्कड आमी उबे रावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमेन
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ती बोमगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या समाजांत आमी एक नदर घाली तर आमच्या समाजांत हर एक मुखेल्यांक एक जबाबदारी आसा आनी मुखेल जावन विसतना ही जबाबदारी ते मुखेली सेवा ह्या वावरा मुखांतर करता जावन आसात. आनी सांगातास ह्या मुखेल्यांक आपली दिसपरती सेवा दितना ह्या वावर करतना तांकां घनान मनान लेखी जे ताका इल्लो मान दिजे म्हणली एक आशा, ह्या गौरव दिजे म्हणली आशा तांची जावन आसता. जाल्यार सबार पोटी असल्या मुखेल्यांक मान आनी गौरव दिनासतना सबार संदिग्ध परिस्थिती उदेल्ले आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमी पळयता. आयच्या शुभवार्तेंत आमी पळयता तर जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसाराक मनशाकुळा खातीर आपले रगत व्हरूंक आपले सगळे जिवीत समर्पण दिवंक आयिल्लो आनी ताच्या काळार प्रत्येक जावन साबारांक ताणें बऱ्या भलायकेन भरलां, मेल्ल्यांक जिवंत उठयलां. तितले मात्र न्ही, सबार रितीची असर्यां लोकां मदां ताणें केल्यात. जाल्यार जेजूक तिरस्कार मेळटात आनी ह्या तिरस्कार मेळिल्ले पळयले ताचे शीस त्या शाराक खंडन करूंक ते मुखार सरता. जाल्यार जेजू तांकां तांच्या त्या चिंतपाक उदाक वता आनी थंय शांत समाधानेन त्या शारांत वाव आसा करूंक तो मुखार सरता. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपरत्या जिवितांत जर आमकां तिरस्कार मेळटा तर आमी करचें बरें काम कोणी खंडन करता तर आमची प्रतिक्रिया कसली? तिरस्काराक आमी विरोध जावन रिवेंज काडून मुखार येता गी, द्वेश दवरून मुखार येता गी, त्या शिसांबरी त्याच लोकांचेर शिराप मागूंक आमी मुखार येता गी, बागार जेजू बरी मोग वांटूंक शांती दिवंक आमी मुखार चलता. म्हणल्यार सवाल आज आमी विचारचें भोव गरजेचें. ह्या मिसांत आमी भाग घेतना प्रत्येक जावन मागीर आमी आमच्या जेजू लागीं येवकरिस्ताच्या जेजू लागीं इतलीं खेळकुळां केल्यार इतले कस ताणें कुर्सार मनशाकुळा खातीर सोंसल्यार ताच्या क्रियेची उतरां जावन आसलीं. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण तेंच नेनांत एक बगसनाचो मनोभाव जेजू थंय आसलो. सोसलोसो मनोभाव आमच्या मदगाती येवन दी, आमच्या काळजांत तोच मनोभाव तोच मोग रुतां जावन दी म्हूण आमी मागया. आमी सांत पावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर म्हणजे दिसपरत्या जिवितांत आदारली हर एक सुखी वळखून घेवन बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. बगे वचना सामकार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनत करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे एकाकुलत करून आमची पातकां बगसून आमकां असनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजू था देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलाय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवंक तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. जेकर्य प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप दळबरांचो सुरूजपूर अशें म्हणटा, पुर्ज आनी जैत्या शारांची निवासी आनीक येतलीं.
एका शहरांतली निवासियां दुसऱ्या शहरांत वेतली आनी म्हणटली, येया सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक वचोया आनी दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदुया. हांवी वेतां. वय जायत्यो पुर्जा आनी बळिश्ट राष्ट्रां दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक जेरुजालेमाक येतालीं. दळबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी सर बसो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवाचे मुस्तायकेक धरून म्हणटले, आमकां तुमचे बराबर येवंक दिया, कित्याक तुमचे सवें देव आसा म्हूण आमी आयकलां. देवाचें उतार हें. सवे आसा. पोवे दोंगर सर्वेस्परान उबरला सियोन शेर जाकोबाच्या निवासां प्रास. या शेराची दरवटे जाल्या ताका प्रिती मोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायते सांगला ये देवाच्या शहरान. देव आमचे सवे आसा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बजयतले सवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया तीर आनी इथियोपिया थंय जल्माले म्हूण हांव वळखता. तरी पूण सकडी सियोनाक आपली माता म्हूण तेली आनी सर्वेस्पर ताका सोबी शाबेत सांबाळटलो. देव आमचे सवे आसा. देव आमचे सवे आसा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आपणाक उत्सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वेचेन्स म्हणून जेजून दृढ मौन केलें. देखून आपल्या मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सरून वचून जेजू येवच्या आदीं सगळी तयारी करूंक म्हणून समारियाच्या एका हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतालो. देखून तेंच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. हें पळयवन ताचे शिश्य जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले, सोमिया मळ भारतावन उजो देवून हांकां बास्प करूं म्हणून आमी फरमायल्यार जायतवे. तेदमान जेजून तांचे कुशीन घुंवोवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिश्य दुसरे एक हळ्ळेक गेले. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जिवंत जेजू क्रिस्ताती भोव मोगाळ भावना आनी भयणीनो, एका हळ्ळेंत 2 कुटुंबांची येतली. सेप्टेंबराची दीस जावन आसली आनी ह्या दोनूय कुटुंबां मदें सदांच म्हणलें बरी झगडें आसलें. एका कुटुंबांत राग मोसोर द्वेश आसले वरवीं अनेक कुटुंब एक कलतें भोळें कुटुंब आसल्यार ते अनेक राग द्वेश आसलें कुटुंब सदांच ह्या कुटुंबाचेर लढाई करतले. आनी अशें सदांच तांचें झगडें जावन आसतना एक दीस राती सांजेच्या वेळार
एका कुटुंबाच्या अंगणांत आशिल्ले खोलया रावन तांणी रातीसर ह्या काळोख जाल्ल्या वेळार त्या बऱ्या कुटुंबाच्या अंगणांत तांणी घाली आनी अशें आसतना थोडे दीस जाल्या उपरांत ह्या संगती विशयांत तांचे मदें परत लढाई जाली आनी उपरांत थोडे दीस जाल्या उपरांत त्या बऱ्या कुटुंबाच्यांनी आपल्या अंगणांत लायिल्ल्या खावच्या फळांत हांवन थोडीं फळां काडून त्या कुटुंबाक सदां राग द्वेश वंगच्या त्या कुटुंबाक तांणी दिली आनी हें पळयल्लें साबार जण विस्मीत पावले आनी ताका त्या मनशाक सवाल विचारूंक लागले तुका त्या कुटुंबांत सदांच द्वेश हागे स्वार्थ तांचे तावन ते तोंडा तावन ते वंगतात सदां तुमी ते लढाई करता सदां ते शिराप घालतात जाल्यार तुवें मात्र तुजे तावन तांकां बरीं फळां खावंक फळां दिल्यात कित्या खातीर ताका ताची जबाब जावन आसली अशी तांणी तांचे कडेन आशिल्लें दिलें आनी हांवें म्हजे कडेन आशिल्लें दिलें तांणी तांचे कडेन आशिल्लें दिलें हांवें म्हजे कडेन आशिल्लें दिलें क्रिस्तोती मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजूक तिरस्कार मेळटना जेजून आमी शुभ वार्तेंत हर एका कडेन आमी वाचता ताका ताणें प्रतिकार दाखोवंक ना बागार मोगान शांतीच्या वाटेन तो सरलो जावन आसा अशें आसतना जेजू आज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक तो सांगता जिवितांत कितले तिरस्कार तुमकां लाभल्यार जावं कुटुंबांत आवय सुने मदें सुने सासूमाय मदें कसलेच तिरस्कार आसल्यार ह्या पिरगजीन सांभ्रकय तुमकां तिरस्कार मेळ्ळ्यार खंडीत जावन ताची प्रतिक्रिया जावन तुमी राग द्वेश हगे तुमचे थंय आसूंक नजो रिवेंज काणगेचो तो मनोभाव तुमचे थंय आसूंक नजो बागार शांती समाधानाचो मोगाची प्रतिक्रिया तुमी तांचे थंय दाखयचे म्हणलें जेजूचे शुभ वार्ते मुखांतर आमकां सांगता भावन आनी भयणीचे शुभ वार्तेचे वाचप आमी आयकलें आनी ह्या गणिता मुखांतर 3 संगती आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक आमी शिकयवेत जावन आसात पयल्यान तिरस्कार मुखार आमी राग न्हय द्वेश न्हय बागार शांत मनोभाव आमी सांबाळचो मोगाच्यान जेजूक तिरस्कार करतना ताच्या सांगात आसलेल्या दोगां शिसांनी प्रत्येक जावन जाकोब आनी जुआंक राग येता तितल्या मात जेजू कडेन ते सांगतात ह्या हळ्ळे वयर आमी उजो घालून एक हळ्ळी भस्म करया गे म्हणून जाल्यार जेजू कितें म्हणटा कित्या खातीर ह्या शिसांक तितलो राग येयलो कित्याक जेजून त्या सामार्यांत सभा रजाबांक गेल्लें सभा रसऱ्यांक गेल्लें सोर बरेंपण त्या लोकांक दिल्लें जावन आसा सबारांचे पिडा गुण केल्ले सबारांचे कश्ट ताणें समजिल्ले मात्र सबारांच्या कश्टांक ताणें परिहार दिल्लो ताचे लागीं कोणी आयल्या रित्या हातांनी तांकां फाटीं धाडूना हें सोर बरेंपण जेजून त्या शारांत केल्यार तांचो लोक जेजूक एक मान तांचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक ते फाटीं सरतात मात न्ही ताका त्या शारांत येवंक इन्कार करतात या तिरस्कार करतात जाल्यार जेजू हे तिरस्कार समजून घेता हास्या तोंडांत तिरस्कार न्ही बागार शांत समाधान मोग तांकां वांडीचें म्हणलें शिसांक तो सांगता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां सबार रितीन जे आमी तिरस्कार मेळचे स्वाभावीक जावन आसात जावं पिरगजन विगाराक सबार रितीन कितलेंय बरें केल्यार दोग ते एक जाण कोडी काडचे आसतातच ह्या घरांनी एका सुनेन कितलेंय बरें जेवण वाडल्यार सबार फुडें जेवणा विरोध या खाना विरोध उलोवचे सबार ते तो एक या दोग जाण आसतातच ह्या समाजांत कसलेच मुखेली कितलेंय बरें केल्यार ताचे विरोध उलोवचे सबार जण आसतातच जाल्यार अल्या वेळार आमी कसलो मनोभाव त्या लोकांक थंय दाखयचे रागान या द्वेशान तांचे रिवेंज काणगेचे गे या ते कश्टांत या ते तांकां कश्ट मेळाचे तांकां दूख मेळाचें म्हणून त्या गणिताक त्या सन्निवेशाक राखून मागीर तांकां कश्ट मेळटना आमी हांसचें गे असले सबार चिंतपा ह्या योजना आमच्या मतींत उदेतात जाल्यार जेजू आज आमकां सांगता जिवितांत कितले तिरस्कार मेळ्ळ्यार कितले इन्कार मेळ्ळ्यार तुजो देव जावन आसलो हांव जेजू क्रिस्त खंडीत जावन कसल्याच तिरस्काराक कसल्याच इन्काराक हांव भागोना बागार तकली उबारन देवाचें काम म्हज्या जिवितांत कितें करूंक सांगलें तें काम करूंक देवान दिलें तें मिसां बऱ्या रितीन करूंक म्हाका सांगलें तो ध्येय हांवें म्हज्या जिवितांत सांबाळ्ळा हास्त्या तोंडान शांतीच्या मनोभावान हांवें सर्व बरें करीत गेलां आनी त्याच प्रकार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी हास्या तोंडांत कितलेय तिरस्कार मेळ्ळ्यार कितलेय नाकारपण मेळ्ळ्यार आमी बऱ्या रितीन तें देगेक दवरून हास्या तोंडांत हर एकल्या मनशाक आमच्या जिवितांत स्विकार करचें भोव गरजेचें जावन आसा दुसऱ्यान मोगाचें न्हू
आमकां ह्या शुभवार्तेन शिकोवंक मेळटा की देवाच्या राज्याच्या कामांत आमकां हट्ट आसा जे मात्र न्ही सोंसो मनोभावय आसा जे जेजूक कितले तिरस्कार मेळटना आपल्या जिवितांत ताका एक निर्दिश्ट ध्येय म्हूण आशिल्लो तो जावन आसा देवाची शुभ वार्ता प्रसार करचो आनी ह्या शुभ वार्ता प्रसार करतना कसलेंच विरोधपण जेजून दाखोवना कित्याक म्हळ्यार लोक म्हाका तिरस्कार करता लोक म्हाका इन्कार करता म्हणून जेजू फाटीं सरोना म्हाका देवाचें उतर प्रगट करीत गेलो एका पोल्याक मारल्याक जेजून अनेक पोलोय दाखयल्लो आसा आनी एका हाताक खिळो मारतना जेजून अनेक हाती दाखयल्लो आसा सगळी कुडूस दाखयल्ली आसा सगळ्या कुडीर जेजूक कितले कांय जाल्ले आनी हे सर्व ताच्या सेवेच्या मनोभावान जाल्ले जावन आसात मोगाचे न्हू कसलेंच विरोधपण दाखयल्लें ना लोकां खातीर म्हाका तिरस्कार केल्या लोकां खातीर हांव कश्ट जाता हांव मरण पावता म्हणलें चिंता जेजू तें आसल्यारय खंडीत जावन जेजू फाटीं सरोना म्हाका आपणा तें हट्ट आसलें तें हट्टा निमती तो जेजू मुखार येता आसच्या तोंडान हर एक तिरस्कार तो आपणायता मात न्ही त्या तिरस्काराक विरोध जावन जेजू लोकांक तें शांत समाधान प्रसार करता मात न्ही हर एकल्या लोकांक कितलेय विरोध ते जाल्यार तांची पीठ आशिल्लो गूण करता आखरेक कुर्सात हांव ताणें सयती आमी हर एकल्यांची पातकां ताणें धुवन काडल्यान आपल्या आमोलीक रगात आमचे वयर व्हरोन असलो मनोभाव आज जर आमचे तें आसल्यार खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांत आज झगडी आसची नात असलो मनोभाव जर आज आमच्या तें आसल्यार आमच्या पिरगजन जांपरो वांटे फाटे जायनात असलो मनोभाव जर आज आमच्या समाजांत आसल्यार आमची समाज खंडीत जावन एक गट समाज जावंक साथ जाता मात न्ही आमच्या त्या समाजांत आमच्या क्रिस्ती समाजांत कसलेच कश्ट हेरांत हांव ना क्रिस्तांव भावांत आमकां मेळ्ळ्यार खंडीत जावन आमी सांगाता मेळून झुजोवंक साथ जाता आज तसलो मनोभाव शांती समाधानाचो मनोभाव कसलेच कश्ट आसल्यार ते बऱ्या रितीन सुटसुटायन सांबाळून वचो तसलो मनोभाव जेजू आमकां दिवन दिवन आमी मागया तिसऱ्यान मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन आमकां हर एकल्यांक देवाचे आशिर्वाद आमी घेवचें भोव गरजेचें मात न्ही आमकां हर एकल्यांक देवाचे आशिर्वाद आनी अवकाश आसतात कित्याक म्हळ्यार जेजूक समार्याचो लोक तिरस्कार करतना जेजून तो शहर भस्म करीत आसले जाल्यार जेजून तांकां एक अवकाश दिलो तांकां जियोंक सोडलें शिसां विरोध जेजू गेलो आनी तांकां तशें करचें नाका बागर तीन तावन तो मुखार गेलो सोन शाराक कसलो ह्या हळ्ळे कसलेंच बादाक जेजून करूं ना आनी त्या निमती आमकां आमच्या दिसपरते जिवितांत जेजू साबार अवकाश दिता सर तर आमी जांपरो मिसाक येवंक जेजूची शुभ वार्ता आयकूंक जेजूच्या उतरां प्रकार जियोंक ताचे उपदेश पाळूंक आमच्या जिवितांत कश्ट मारल्यार सबारपण जेजूचे उपदेश पाळतना आमी सबार रितीन तिरस्कार दाखयल्यार आमच्या सेसांबर आसल्या आमच्या मनशां कडेन आमकां उलोवंक या तांकां आमी लागीं करूंक तांकां आमचे भाव आनी भयणी म्हूण लेखूंक आमकां सबार रितीन कस जाल्यार उपदेशाक विरोध केल्यार जेजू आमकां तिरस्कार करचो ना खंड कित्याक म्हळ्यार आमी सर्व जाणां कुर्सातान बक्षिल्लो जेजू आज आमकां हर एकल्यांक तो बक्षिता आनी आमकां जियोंक जिवीत बदलूंक परत एक अवकाश करून दिता त्या खातीर भावन आनी भयणीनो आमच्या दिसपरते जिवितांत कसलेंच तिरस्कार मेळ्ळ्यार आमी जेजू लागीं धावया कित्याक तो एकलो मात्र आमकां हर एकल्यांक जियोंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक अवकाश करून दिता क्रिस्तांव धर्मान आमी पळयता देवा कोणी तिरस्कार केले तर या देवा विरोध कोणी केले तर आमी साबार काणयो वाचल्या तांच्या पवित्र ग्रंथांत जावं पुरो तांकां आसचें मरण जाल्यार जर आमच्या सामर्थ्यान आमी पळयता तर आमच्या हर एका कश्टांक आमी हर एकल्या रितीन तिरस्कार करतना जेजू आमकां जिवेशिमारचे एक संदर्भ दिना बागार आमकां हर एकल्यांक साल्वासावन दिवचें आमची पातकां बगसूंचें आमचें तें असलें निरासपण पयस करचें आनी आमचे खातीर आशिर्वादीत करचें जिवीत जेजू आमकां दिता त्या खातीर आमी उडास दवरया आमचो जेजू जावन आसा बगसूंचो जेजू आमचो जेजू जावन आसा मोवाळ्याचो जेजू आमचो जेजू जावन आसा मनशा कुळा खातीर आमी हर एकल्या खातीर हर एक रितीचे तिरस्कार बघून ताचे खातीर रगत वळोवचो जेजू त्या खातीर त्या जेजू लागीं आमी सदांच आमचो पातयेनी दवरून भावार्थ दवरून आमी जियेवया मुखार भावन आनी भयणीनो जेजूचे मिसांव आमी पळयल्यार जेजूचे मिसांव आमी सर्व जाणां संतोशाचें न्ही समाधानाचें न्ही ताच्या पयणांत साबार कश्ट ताका आसले सांबरो थाळयेच्या आयतारा जेजू जेरुसलेमाक रिगतना व्हरतो येवकार ताका लाभलो जाल्यार तोच येवकार जेजू ह्या संवसारार जियेतना साबार हळड्यांक शारांक येतना तो येवकार ताका मेळो ना कित्याक बरें करीत गेल्यार साबार ताका जाण खंडिल्ले आसात आनी त्या निमती जाल्यार ह्या समाजांत जेजू एक व्हरतो व्यक्ती जावन तो जियेता आनी तो जेजू मिसांव कामाक वेतना प्रत्येक जावन साबार हळड्यांनी ताका तिरस्कार मेळटा साबार कंप्लेन करता साबार कश्ट आसता जाल्यार कोणाचे कश्ट या कंप्लेन या तिरस्कार जेजू तकलेर दवरून
फाटीं सोरोना बागार तो आपलें जिवीत मुखार सरता. मुखार भावन आनी भयणीनो, जेजूक तें एक ध्येय आसलो तेंच देवाचें उतर परगट करचें म्हणून. जेजू तें एक चिंता पासलें कितें म्हळ्यार क्रिस्ती लोकांक सांगात हाडीचें देवाचें राज परगट करीचें, देवाची वर्ती पवित्र सभा बांदून हाडीचें म्हणून. आनी त्या खातीर तो आपलो जीव दिवंक सयती मुखार सरता. भावन आनी भयणीनो, आमच्या समाजान सबार सांत आसा, सबार मर्तीर आसात, सबार बरेयाजाक आसात, जाल्यार आज तांचे ते सांदीपणाक या मार्तीरपणाक या सांदीपण आपणावंक हें कारण जावन आसा. तांच्या जिवितांत तांकां कितले तिरस्कार मेळ्ळ्यात, त्या तिरस्कार तांणी फूट करून गेल्ले, त्या तिरस्कारा बदला संतोष दाखयलो तोंडार, आस्कुरे मनोभावाचें तें जाल्लें. जर तर सबार जण आज सांतीन जावन तर कारण जावन आसा, तांकां समाजान तिरस्कार मेळटना ते फाटीं परतून फाटीं आपल्या गांवाक गेल्ले त्या निमती. जर तर आमच्या दिसपरते जिवितांत कितलेय निराशपण आमकां मेळ्ळ्यार, जर तर आमी तें फूट करून संतोशान आमी आमचें जिवीत जियेल्यार खंडीत जावन आमी एक दीस या एक घडये एका वेळा खंडीत जावन जेजूच्या मोगाची आदर्श व्यक्ती जावन जियोंक साथ जाता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, उडास दवरया. तिरस्कार जर आमच्या काळजांत आमी घेवन आसल्यार, या राग द्वेश आमच्या जिवितांत आमी घेवन जियेल्यार कितें जावंक जाता. मगाचे न्हू आमच्या कुडीर एक गाय जाल्यार त्या गाय वयर परत गाय जाल्यार आमकां दुखता. त्याच प्रकार आमच्या स्वाभिमानाक जर एक हांव मुखेली जावन म्हाका बरें करतना कितेंच तिरस्कार म्हाका मेळटा, तर म्हज्या स्वाभिमानाक कोणी हिंसून उलयता तर म्हाका निजायकी दूख भोगता. मात्र न्ही आमी तें कामां करूंक फाटीं सरता. तितले मात न्ही मोगाचे न्हू प्रत्येक जावन एक भुरगें ल्हानशें भुरगें जाल्यार सबार लोकां मदें त्या भुरग्याक हिंसिल्यार तिरस्कार केल्यार खंडीत जावन तें भुरगें एक आस्कुरें मनोभाव तें दाखोवंक शकना. मात न्ही खंडीत जावन समाजान तें मुखार चोवंक तें मुखार सरना. कित्याक म्हाका एका घडये एका वेळार तिरस्कार मेळ्ळो, ह्या लोकांत हांव म्हज्या विशयांत म्हणजे कुटुंब अशें नाका जाल्लें म्हणलें तें चिंता त्या भुरग्याक तें आसता. त्या खातीर आमी उडास दवरया. जर तर आमचे तिरस्कार, आमचे स्वार्थ, आमचो द्वेश आमच्या काळजांत आमी वोवून गेल्यार कितें आमकां जाता? आमकां कांयच मेळना. आमकां तिरस्कार केल्ल्या दुस्मनाक मोग मेळचो ना, ताका कसलेंच बादाक जायना. त्या खातीर कितेंच तिरस्कार मेळ्ळ्यार, कितेंच निराशपण मेळ्ळ्यार आमी तेंच सोडून हेरांची सेवा करची भोव गरजेची. जर तर आमकां तिरस्कार मेळ्ळ्यार या निराशपण आमच्या मतींत आमी घेवन गेल्यार खंडीत जावन आमच्या कुडीर या माथ्यार एक व्हरतें वजें वयलें बरी. आनी व्हरतें वजें वयतना कितें जाता? आमकांच वळटा, आमचीच सकत उणी जाता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तिरस्कार होवचे न्ही, बगार द्वेश आमच्या कुडींत होवचो न्ही. बगार हर एकल्या मनशाक बगसूंचें, हर एकल्या मनशाचें बरेंपण पळोवचें. आनी त्या निमती खंडीत जावन आमचें तें आसली ती जडाय उणी जाता, तिरस्काराची जडाय उणी जाता. मात न्ही हेरांच्या जिवितांत ती संतोश मागूंक साथ जाता. तर ह्या मिसांत आमी भाग घेतना प्रत्येक जावन मागया मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जिसून खंडीत जावन ताका तिरस्कार मेळटना शाराक उजो घालना बगार मोग धाडिल्लो जावन आसा. जिसून ताका शारान तिरस्कार मेळटना ताणें लोकांक खेडून बगार समाधान त्या घरांत दिल्लें, त्या गांवांत दिल्लें जावन आसा. आज आमी खंडीत जावन आमकां आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच भुरगेंत, आमच्याच इस्कॉलांत, आमच्याच समाजांत जर तर तिरस्कार मेळटा तर उजो घालचो न्ही, स्वार्थ दाखोवचो न्ही, मसोर दाखोवचो न्ही, रिवेंज काणगोवचें न्ही. बगार जेजू बरी तो मोग ओंपूंक शांती समाधानाचे हातेर आमी जावंक मुखार सरया. हाका जाय जाल्यार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावा पेटो, हाडून आयल्या काणिको, गे बापा मोगन त्यो, भक्तीपणान आमी येता, वायन बुंडो पेटोवन दिता, सर्व आमचे समर्पिता, आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. आणि तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नाक्या पयस जादवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भाग्यवान धर्मदूतां सुद्दां आपणाक आपणायल्ल्या आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिल्लो आनी रगात वारयलें. ती सोडवण आमच्या खालसाच्या मनशांक कळीत करूंक आनी तुका आतां भेटयता.
त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची खालसा उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून हाडल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगा निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाता संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करूस तुम पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र करून मागता. जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. त्या आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या आवडा साकारात. भावार्थ सोगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पर आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासून भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत सवूण आनी सोन्याची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगास येवन तेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बागेन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुणा जिवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परजळेंत मुखामळ पळोवंक वखन. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजे ते सोंपते बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांज जरोमा बराबर सस्नाच्या सुकानम गांवांत दी
आंता सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय त्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराच्या यज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें एकतेल्यांक आमकां जुदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्यार स्वर्गे पृथ्वी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माय मोगसून एकवट सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेका मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तो मोझ्या काळजां धन्या दादोस तू कर येण्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत सुत देवाच्या सैत्यवंत मरणा पासत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कोडे रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत एकटी सांजूद ता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 10:30 वरां तावन कुमसारा 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकाक जेवण.
स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवी येत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिडेक संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची पुनशतच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता दफ्तरान तुमी दिवचे मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवण दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असली बरी कार्यां आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर आमी मागतले हांगासर म्हज्या दाव्याक आसच्या आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची दाक्तेरां नर्स आसात होमिओपॅथीक मेडिसीन कोणायकी जाय जे जाल्यार आराधना वेळार वा मिसा वेळार मिसाच्या नंतर वा सगळे भक्तीपण मुक्त जाल्या उपरांत मेळोवंक अवकाश आसा तशेंच अरियेका मंगळारा ह्या पवित्र थळार 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात अल्कोहोलिक एनॉनिमस जाचे कोणी आमाल पिवण्याक वळख जाल्ली आसात तांकां सुडका आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगाक सुखानासतना येवंक आनी हाचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता ह्या पवित्र थळाचें पत्र यात्रेक मुखलांको ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर वार्षिक परबे दिसा आमी उक्तावण करता त्या देखून निमानो अवकाश कोणायकी जायरातांक आव्हानां लेखनां तशेंच तुमच्या जिवितांत ह्या पवित्र थळार जाल्लें कितें बरेंपण आसा जाल्यार तें बरोवन दिल्यार ह्या पवित्र ह्या बुकाचेर आमी पायस करतले हांव मोगाचेनो आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना हांगासर आशिल्ल्यांनी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनदी पाप लॅन्सी रेबेल्लो तांचे हांव मानाची वात घेजय म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता आयच्या दिसा नांव नाका म्हणून खालवा मुंबय नॉन वेज जेवण आनी वॉर्न स्पॉन्सर केला तांचो आमी प्रत्येक जाण उपकार आठयता तशेंच लेस्टर मिस्कीत जल्मा दिसा संदर्भी किरेम नॅन्सी मार्टीस कारकळ नांव नाका म्हण एकदां आनी किरेम ऑल्विन आनी गॅल्विन कोरेया वलेन्सिया आयरीन आनी सिप्रियन सिक्वेरा आनी कुटुंबाची मुंबय जर तर कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मानाची वात घेवची सर दानीचो आमी उपकार आठयता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मोगाचेनो ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पवित्र थळाक एक विशेष म्हयनो जावन आसा ऑक्टोबरांत आमी 28 तारखेर वार्षिक परब हांगासर संभ्रमता मोगाचेनो तेदून ह्या परबेक तयारी जावन जायतीं कार्यक्रमां ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी हांगासर आसा गेल्यात येवच्या इतरा ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर हांगासर रक्तदान आनी भलायकी तपासणी शिबीर आमच्या भलायकी आयोगाच्या मुखेलपणाखाल फादर मुल्लस मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल हांच्या सांगतपणाखाल हें कार्य जुबले हॉलांत चलतलें रक्तदान एक श्रेष्ठ दान त्या देखून रक्तदान केल्ल्या वरवीं हेरांक आमी कुमो करता आनी आमकांय बरेंपण मेळटा रगत दिल्ल्या वरवीं आमच्या कुडींत नवें रगत उत्पन्न जाता मात्र न्ही थोड्यो पिडा आमचे जावन पयस येतात भलायकी आमकां मेळटा त्या देखून जाता तितल्या जाणांनी भक्तीकांनी ह्या रक्तदाना कार्यक्रमान वांटेली जावं आनी ताचे चड भलायकी तपासणी शिबीर हांगासर जनरल मेडिसीन ENT OBG म्हळ्यार स्त्रियांक स्पेशलिस्ट दाक्तर हांगासर येता कॅन्सर पिडा कशी सोदून काडची ह्या कॅन्सर पिड्या विशयान समजून मायेत आनी इतर डिपार्टमेंटाचे फादर मुल्लास आस्पत्रेच्या इतर डिपार्टमेंटाचे दाक्तरां हांगासर आसतलीं आनी जी कोणाक हांगासर परीक्षा करतात सडीत वखदाची गरज आसा तांकां कार्ड दितात फादर मुल्लास आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार तुमकां धर्मार्थ तशेंच रियायती दारार थंयसर चिकित्सा लाभतली त्या देखून हो एक अवकाश त्या देखून जाता तितल्या जाणांनी भलायकी तपासणी शिबिरान वांटेली जावं हाचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां ऑक्टोबराच्या 9 तारखेर आनी 10 तारखेर ब्रेस्तार आनी शुक्रारा दनपरा उपरांत 3 तावन 8 वरां पर्यंत वा 3 तावन 7:30 वरां पर्यंत 2 दिसांचे रितीर हांगासर आसा मनदे बाप रोमन पिंटो शिवमोगा दिएसचो याजक हे रितीर हांगासर वार्षिक परबेक तयारी जावन चलोवन व्हरतलो त्या देखून हाचोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां
ऑक्टोबराच्या 11 तारखेर सांजेर 6 वरां तावन ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर सकाळी 6 वरांपर्यंत 12 घंटे 12 वरां सोमिया सांगाता नाईट विजील व जागरणाची रात आमी सोलोवन व्हरतले. हांगासर 5 जण याजक ही नाईट विजील सोलोवन व्हरतले. मनदे बाप नवीन पिंटो, मनदे बाप सिरिल लोबो, मनदे बाप अब्राम डिसोजा यस्वेडी, मनदे बाप पियूष डिसोजा शिवमोग्गा आणि मनदे बाप रिचर्ड कॉड्रस कापुजीनी याजक प्रस्तुत पट्टा रितीर केंद्रान सेवा दिवन आसात. ही सगळी रात मागण्यान करसूंक आमकां कुमो करतले. तांचे सांगता ब्रदर मॅक्सिम मॉरस आणि ब्रदर विलियम डिसोजा प्रेज अँड वर्शीप आणि गायना मारीपान आमकां आदार दितले. ते देखून ह्या नाईट विजिलाकी तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. फेस्ताक तयार जावन 9 दिसाचे नोवेन 19 तारखेर सुरवात जाता. 19 तारखेर 10 वरार हांगासर बावटो उबारचें कार्यक्रम. ताजे उपरांत 10:30 वरार मीस नोवेन आराधन, 12:30 वरार भक्तिकांत जेवण. नोवेनाच्या हर एका दिसा हांगासर जेवण आसात. दनपारां भक्तिकांत जेवणाची वेवस्था आमी करता. ते देखून ह्या 9 दिसांच्या नोवेनांत वांटेली जावं हांव तुमकां उलो दिता. 21 तारखेर सामुहीक काजदारां हांगासर 2 जोड्यांनी येदोळूत नांवां दाखल केल्लीं आसात. आमच्या मंगळूर DSCचो विगार जेराल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना बाप त्या दिसाचे मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयतले. मिसाच्या बलिदानाच्यान अखेरेक नोवेन आसा. नोवेन जाल्या उपरांत जुबले हॉलांत संभ्रम काजाराचो संभ्रम आमी चलयतले. आनी त्या दिसा सार्वजनिक अन्न संदर्भाने गांवच्या हर एकल्याक जवान भुरग्यांक आमच्या इस्कॉलाच्या जवान आसात. त्या देखून ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच 26 तारखेर कोंप्रेसो आयतार सांजेर 4:30 वरार पक्षीगेरे पेंट जावन इगर्जेक ओजाचो पुरशांव, 5 वरार मिसाचें बलिदान आणि मिसाच्या बलिदाना उपरांत नोवेन साक्रामेंताचें आराधन आणि येवकरिस्ताचो पुरशांव आणि ताच्या उपरांत सक्कड भक्तिकांक त्या दिसा बिर्याणीचें जेवण हांगासर आमी तयारी करता. त्या देखून हें कोंप्रेज आयतार. बेस्पा दिसा 27 तारखेर सांजे 6 वरार मीस देरबैल पिरगेचो विगार मनदे बाप जोसेफ मार्टीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतलो. आनी ताच्या उपरांत त्या दिसा नोवेन आसा, आराधन आसा मोटवे आनी चेरेलाचो पुरशांव. ताच्या उपरांत भक्तिकांक जेवण सगळ्यांक बेस्पा दिसा परत जेवण आसा. आनी 28 तारखेर वार्षिक परब सादें मीस सकाळीं 8 वरार आनी पेस्ताचें सांभ्रमीक मीस 10:30 वरार. 9:30 वरार आमच्या निवृत्त गोवळे बाप अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पावल डिसोजा त्या दिसाचो संभ्रम चलोवन व्हरतात. तांकां आमी हांगासर स्वागत करता. 9:30 वरार ताजे उपरांत 9:15 वरार मानाच्यो वाती वांटाव. ताजे उपरांत 10 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. मीस जाल्या उपरांत त्या दिसा सगळ्यांक फेस्ताचें जेवण हांगासर आसतलें. ह्या वर्सा जुबलेवाचें वरास आनी मंगळारा नोवेनाचो दीस जाल्ल्यावरूय सक्कड भक्तिकांक फेस्ताचें जेवण हांगासरच आमी मांडावळ करता. लगभग 1,500 लोकांक जेवण हांगासर रांदता. त्या देखून ह्याही संभ्रमान तुमी वांटेली जावं हांव तुमकां आपोवन दिता. आनी 29 तारखेर फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा एक हांगासर सांप्रदाय आसा. आणि त्या देखून 29 तारखेर सांजे 6 वरार राज्य प्रशस्ती विजेत देवदास कापिगाड ताणें निर्देशन केल्लो नाटकां तुळू नाटकां एन्नने खातें म्हणलो ड्रामा आमच्या इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळयतल्यो. त्या देखून हो धर्मार्थ त्या देखून सगळ्यांक ह्या नाटकाक तुमकां स्वागत आसा. हे सगळे कार्यक्रम ऑक्टोबर म्हयन्याचे मोगाचे न्हू. त्या देखून ह्या सगळ कार्यक्रमां तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आतां हे कार्यक्रमां म्हणटा आसतना वार्षिक परब म्हणटाना जायत्यो खर्च आसा. त्या देखून खर्चा बाबतींनी तुमचें बरें मन दाखोवंक काजारी एका जोड्याक स्पॉन्सर घेता जाल्यार 30,000 रुपये. तशेंच सादी पिर्जेन जाल्यार 1,000 रुपये, पेस्त पिर्जेन जाल्यार 5,000 रुपये, प्रधान पिर्जेन जाल्यार 25,000 रुपये, पोषक पिर्जेन जाल्यार 50,000 रुपये आनी तशेंच मुर्दोम दिता जाल्यार 500 रुपये. आतां नोवेनाच्या दिसांनी कोणायकी मुर्दोम दिवंक खुशी आसा जाल्यार नोवेनाच्या दिसांत आमी हांगासर मानाचे वाती तांकां त्या दिसा आमी वांटता. त्या देखून त्या दिसाच्या खर्चा बाबतींत कोणी कुमो करून खुशी व्हरता जाल्यार तुमी मुखार येवंक तुमकां हांव आपोवन दिता. त्या देखून ह्या सगळ कार्यक्रमां परत एवटी ऑक्टोबरान जावच्या ह्या वार्षिक परबेक तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आतां आमी सगळ्यां दिमी घालया. सांजू दोता देवाच्या मनाक नोवेन आमी चलोवन व्हरया. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे
पासत विनंती कर पात्रून साजता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गीन समोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जीवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसत विनंती करता सांजुता देव आणि ये सान भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी पात आता आम्ही सांगता मागया सोमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडबाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका आणि धर्मदूत जुदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टागा दिस आम्ही उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुंडबाद तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षिल्यान मेळयता त्या बलिदानावरील देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आणि सुमेश मनी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता कोरोस आमचे मध्ये आसाय म्हण आम्ही सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी आमचे ते देवासो आणि पेल्यासो कोरो मोग वाडे आता आम्ही बघेन जुता देवाच्या विनवणी तुझे मारी पादुबाच्यो गरजो आणि अत्रेग तुझ्या दैविक कुशेबारमाने तू जारी करतलोय म्हण आम्ही बरो असता ये जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सर आमचे पातेने आम्ही तुझे ते दवता तुका जाव महिमा मान आणि ओगळा सदा सर्वदा आमेन. सांजुता देवाक विशेष मागणे या संसारी जेजो सैरो आणि धर्मद जावन असलेल्या बघेवन जुता देवा या आमच्या मागण्याक तू आमचे सवय मेळ जेजो सोडवंदार असो मोवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्त ज्याने मनशागोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागा दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कश्टा सणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारुती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू सभा जणांनी तांचे त्या सवा हांगासर दान दिल्लीं आसात ही वाचून सांगतना तुमच्या काल जमानान कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळार तुमी आसात ह्या घडये व्हडा पातेनीन कित्याक सांजुता देव ताच्या विनंतेन असाध्य आसलें साध्य करचो सान म्हणून नांव वाडलां आनी त्या देखून ताच्या मजतीन जायतीं आजापां अद्भुतां करता त्या देखून ह्या व्हडा पातेनीन सांजुता देवाची मजत आमी मागया ताचे मारी बात सोमिया जेजू लागीं आमी या आनी आमची सर त्या सवा ह्या घडी आमी उबान दिवन मागया मोगाचें न्हू. 8 जणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर एका चरक्याक पांयांक बॉल येवन चलोवंक फावो जावच्या खातीर सौगांक एलर्जी गूण जावच्या खातीर 18 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 6 जाणांचे रीण पारी करून करपा मेळच्या खातीर 7 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर 7 जाणांच्या हातापांयाची गांठी गूण जावच्या खातीर 5 जाणांक भुरग्यांचे दाणे फावो जावच्या खातीर 12 जाणां शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाई फावो जावच्या खातीर एकल्याच्या हाता फडाफड गूण जावच्या खातीर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर 6 जाणांच्या कुटुंबांत सोडदोड आनी समाधान आसच्या खातीर दोगांचो जागो बऱ्या मला विकोन वेच्या खातीर दोगांक मोबायलांत पयस रावचे करपा मेळच्या खातीर एकल्याक दुश्ट सक्तेदान सुटका मेळच्या खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याचे 8 प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याचे जाग्याचे पेपर क्लियर जावन बेगीनच नांवार जावच्या खातीर सौगांक आमाल पिवन येता सुटका मेळच्या खातीर दोगांक चिंतलें काम सफळ जावच्या खातीर एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स पास जावच्या खातीर 7 जाणांक परगांवांत विजा फावो जावच्या खातीर दोगांच्या मतीक समाधान फावो जावच्या खातीर एकल्याक सोरायसीस प्रॉब्लेम आतां गूण जावच्या खातीर एकल्याक पोंटांत दूख गूण जावच्या खातीर आनी 28 जाणांक तांणी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान मेळच्या खातीर. तशेंच हिल्डा डिसोजा तिका हार्ट बीट चड येतात आनी ते कश्ट जाता डॉक्टरान तिका ICD डिवायस घालीचें म्हूण सांगलां त्या देखून तिका संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर विशेष तरान कोडयाळ मंगळूर मिलाग्रेस तिणें मागोवंक सांगलां तिच्या विशेष त्या सवां खातीर ह्या घडी आमी मागया. तशेंच कॅरल आनी विशल तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी बऱ्या लग्न जिविता खातीर मागोवंक विचारलां तांचे खातीर आमी मागया. तशेंच केविन नताशा
एलीना तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी मतीक समाधान मेळचे खातीर मागोवन सांगलां तांचे खातीर मागया एका चारक्या भुरग्यान आवय बापायक मान विधेय जावंक शिकपा थंय कॉन्सन्ट्रेट करून बरेंगान शिकची करपा मेळच्या खातीर एक धर्मीक भयणीक बंबई गेल्ल्या कडेन स्ट्रोक जाला तिका बरी भलायकी संपूर्ण तरान मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां सिस्टर ब्रिजिट म्हणली तिकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां एक स्त्री तिच्या पोटांत सिस्ट आसा फाल्यां तिका ऑपरेशन आसा सगळें बरें जावचे खातीर सुमयेची खुशी वयतर जाल्यार तें सिस्ट नपाय जावचे खातीर ह्या पवित्र थळा मागोवंक सांगलां तिचे खातीर मागया एका चलयेक मत परिवर्तन जावन तिणें खाजा जावंक खुशी व्हरूंक मुखार सरूंक मागोवंक सांगलां राजेश पिंटो दुबय ताका बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां जेसिंता डिसोजा तिका गोल्डन विजा दुबयन मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां आलिस म्हणल्यार मालगडी बहीण 82 वर्सां प्रायाची तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर विल्संट ताका बरी भलायकी एक बरी सैरीक लाभच्या खातीर आलन लसरादो आनी एलिटा तांकां भुरग्याचें देणें प्राप्त जावचे खातीर मागोवंक सांगलां पेन्नी डिसोजा तिका बरी भलायकी लाभच्या खातीर सिसिलिया सेरावो आनी तिच्या सगळ्या कुटुंबाच्यांक बरी भलायकी बरेपण लाभच्या खातीर मागोवंक सांगलां वीना रोड्रिगस तिकाय बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तिच्या भलायके खातीर विशेश तरान मागया देवदीन मतायस सेरावो विल्सन सेरावो विल्फ्रेड सेरावो मार्क रोड्रिगस तांच्या आत्म्या शांती मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया एक बहीण पडोवन तिचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो तो सरको जावन तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या भयणी खातीर मागया तशेंच आनी एका भयणीन तांच्या कुटुंबाचो जागो कुटुंबाच्यांनी केस गेल्या ती केस फाटीं काडूंक तांकां मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आनी सगळे हित समाजचे इत्यार्थ जावन बऱ्या मालाक तो जागो विकोन उडोवंक वचोवंक आनी त्या मारिपा तांकां कुटुंबाक आर्थीक कुमोवंक त्या मारिपा लाभचे खातीर मागोवंक सांगलां त्या सवां खातीर मागया मोगाचें सभास जाणां ह्या पवित्र थळा घेवन म्हजे कडेन वैयक्तीक तरान मागोवंक सांगलें आसा ह्या सगळ्यां खातीर सगळ्यांची त्या सवां जें कितें म्हजे कडेन सांगल्यान ह्या कडेन हांव मागता म्हणून बसयलां ही सगळ त्या सवां सांजूद उता देव मारिपा हांव उबान दितां तुमी तुमच्या काल जमानान कितें ते सवां आसात ह्या घडये तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या बिझनेसा खातीर वावरा खातीर तुमच्या काल जमानान कितें ते सवां आसात ह्या घडये सगळ उबान दिवन आमी मागया मोगाचें आमी हात वयर उबारया अरदान तुका सुमयान जेसू अरदान तुका सुमयान अरदान तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू स्तुति तुका सुमयान जेसू प्रणिपा तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेसू या पवित्र तळाक आज हांगा सरायले विविध त्या सवान जावन दिल्या हर एका भाव भयणी तुझ्या पांयान तळा सांजूद ता देवा मारी पास समर्पण करता सांजूद ता देवान मागलें तुवें केन्नाय इन्कार केल्लें ना आज सांजूद ता देवाच्या मजतीन तुझ्या पांयान तळा उबा ती सगळ त्या सवा मागणी आमच्या काळ जमान्यांतल्या अत्रेक तो मानून घे तुझी खुशी वयतर सगळ या भाव भयणी बरेपण दी आश्चर्य अद्भुतान जे जिवितान घडोवन दी बरी भलायकी बरेपण तांकां लेबोवन दी मतीक समाधान संतोष लाभोवन दी तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत आश्चर्य अद्भुत घडोवन दी सोमिया तुझ्या लागी या घडये सांजूद देवा मारी बांध मागता सोमिया वडा पातयेन भावार्थान मागता तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना सांजूद देवाच्या मजतीन हर एक संकट साध्य म्हणलें त्या वडा पातयेन मागता तुझे काकूल दाखय तुझे मजत दी आश्चर्य अद्भुत या भावनाच्या जिवितान घडये बरेपण दी म्हणून मागता हालेलुया 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 जीसस touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty healings take place may your mighty healing power flow into their life touch them Lord Jesus bless them anoint them Lord Jesus hallelujah 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 सकण आमी दिंबी घालया म्हज्या मतीर काळो कान्न म्हजो भावात दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या सांदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्यांक बरवस दिवचे केरी देणे देवान तुका दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गोटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मायपासी नांवा देगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भर दोळे पिया ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपात आमच्या मोतीक समाधान मेळटा आत्मीक ग्रेस तेकाय आमी जोन घेता आश्चर्य अद्भुत आमच्या जिवितान करता ह्या सगळ बऱ्यापणाक धन्य देवाक आमी अर्गान दिवया आमच्या जिवितान ह्या पवित्र थळार आमकां लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर धन्य देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचेनो 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गान दितात एकल्याक बाड्याक घर फावो केल्ल्या पासो अर्गान दितात
एकल्याचे मायग्रेन तकले पडापड गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांचो बरो जागो फावो दोगांक बरो जागो फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक पैना वेळार राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेका विघ्न आनवारांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात 9 कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 12 जाणां मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारां खातीर अर्गां दितात 2 भुरग्याचें देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तशेंच एका भयणीक जे कार्य मनिवा भायर पडले भांगार भायर पडले आमी मागतेले आनी तें मेळ्ळां आनी त्या देखून आज ती भयण विशेष तरान ह्या पवित्र थळार देवाक अर्गां दिवंक तेणें सांगल्यात तिच्या संगे आमी मेळून धन्य देवाचो उपकार आठोवया आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त बावंडा बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या डाक्टरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मणयाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बढती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्लें आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें बरें गांवांत पावो तें काम नासतना कोस्टोंच्या सर हांव तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा विविध जाग्यांनी विविध सुवार्थ्यांनी रक्तदान करच्या हर एका बावंडांक ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पण करता वर्तें दान रक्तदान ती कर हेरांचो जीव वाचयता हेरांच्या जिविताक आदार दिता असल्या बावंडांचेर तुजें बरें मन दाखय आशिर्वाद वत बळ भलायकी दी सदांच तांकां सक्कड वायट विघ्न अवघडांतले पिडेशिल्यांतले राख आनी सांबाळ म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा देवा आमकांय बरें मन तूं दी आमच्या जिवितांत रक्तदान करूं आनी त्या मारीपार हेरांच्या जिवाक आमी आदार जावं आमकां मोतीक उजवाड आदार दी म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा ह्या पवित्र थळार तांच्या कालजमणाची अत्रेक त्या सामाक घेवन दुखाक तीन आसल्या सक्कड बावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तांची दुखां तूं पुसून घाल तांचें वजें तूं हाळू कर सक्कड पिडेशिड्यांतले तांकां निवास सुटका दी म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनिये कागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृदनी भरोशा तुका आमी मारता आमी पदे सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे कावचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कुजे सदैव पावल जेसू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलोबी अवकारी मरिये भगवंती देवाचे माय आम बसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावस जावच्या खातीर पिडेस्तां बसोत विशेष मागणे आमचो उजवात आमच्या तकलेच्या दवरया आमचे खातीर आनी पिडेंत आसत्या भावंडां खातीर कोणा खातीर तुमी ह्या घडये विशेष तरान मागोवंक आशेतात ह्या सक्कड भावंडां खातीर त्रिएक देवाक आमी मान दिवन त्रिएक देवाक महिमा दिताना तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पदा जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रात तूं या दाळ बापा
आत्म्याच्या संकष्टांनी वा मोतीच्या वा कुडीच्या पिढीनी गोष्टींच्या तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दाल दिश्ट घाल तुम्ही रसल्या नंगानं वो जीव देव जिवा बरीत कर असे पातकांली नितळ जाऊन पिढे शिडेनले गुण जाऊन वेगीन सदानी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमियावर वेंग आमेन. सोम्याचे नवे आमचो आधार ताणी रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. दयाळ सोम्या भवर्तनच्या बुसवंदरा तुझे मितमिरनातली दाळ आम्ही मागताव पिढ्या शिडेन कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण पडवे सदां शांत समाधान सांभाळून दी एकामेका सुख समजून आनी मानभेद पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जियोंक तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुझे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तीन तुझ्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येत आनी रास चलयताय ससनाच्या ससनाक सरस्वत देव बाप आमकां तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकोळ तूं तुमकां मागीर पसन आनी काकुलतेन वागोव तुला बाण तूं तुमचेर आपली नदर घालून आनी आपली शांती तुमकां दीव देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे परमाने संसार सरा पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसमून उडोव आनी तुमचे जिणे आपल्या प्रकाशान परचळीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदांचो मोगाळ भवन आनी भयणीनो दिंबीर समीराविया मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगात आमी करचो भोव पवित्र मोलादीक वेळ जावन आसा त्या देखून आतां जेजूक आमचे मदें ह्या येवकरिस्तांत स्वागत करया आराधन करया नमान करया आमकांच आमचे कस दूख सगळें तेज्या पांयां तळा समर्पण थोडो वेळ त्या जेजू सांगात आमी करचोया मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो देवपण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो पातक मातयेक सांडू मनीस जावन जियेलो उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदां दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हरी एक दिंबी सर्गी संसार सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या
निमाण्या त्या जेवणान मोगा मंद मेंदिलो सेवेन जिवी जोरो पाय शिसाचे दुले गुंडो वाईन मासरगत तुझे कुडीन बदलो मुझा उगडा सकरात म्हणून सोम्या तुवे शिसा कादे दिलो माननी महिमा आराधा तुका सोम्या घरी दिंबी सर्गी संसारा सरपडता तुझे चरणी माननी महिमा आराधा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या आराधा तुका सोम्या हालेलुया 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 मोगाळ जेसू या संसाराक येवन आमच्या मदें मनीस जावन आमच्या मनशा सैमाचे कस समजल्ल्या जेसू हर एक अस्कत काय थावन हर एक थाळणे थावन सैत्य वंसल्ल्या जेसू आमच्या जिवितांत आमच्या थाळण्यांत आमी सुटका जोडूंक साध्य आसा आनी बरी विसवण करूंक साध्य आसा म्हणून दाखोवन दिल्ल्या जेसू तुका आमी नमस्कार करता प्रणिपात करता आराधन करता सोम्या जेसू तूं एकलोच आमचो आसरो जावन आसाय तूं एकलोच आमचो बरवसो जावन आसाय सोम्या सगळी रचना तुज्या मुखार सर पडटा सर्व जिवी तुका प्रणिपात करता प्रणाम करता कित्याक सोम्या तुमचो एकलोच देव एकलोच राय एकलोच सोमी आनी एकलोच आमची सगळ्यांची कूड आमचे सगळे जिवी तुजून जावन आसाय सोम्या तूं एकलोच देव तुजे शिवाय दुसरो देव आमकां ना देखून आमी तुजे मुखार सर पडून नमस्कार करता मोगाळा जेजू वेळा काळा पुर्वी ह्या संवसाराक येवन आमकां सांगात तुवें बसयलोय आमच्या जिविताच्या हर एका घडये तुज्या उतरांद्वारे तुज्या करण्याद्वारे आमकां एक सुरें तुवें सोडूंक नाय जिविताच्या हर एका घडये तुवें बसवणी करूनच आमकां हर एकल्यांक तुवें राखलाय सांबाळलाय तुवें म्हणलें जावन आसा जेजू हांव तुमचे सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसाय म्हूण बसवणी केल्ली तितलें मात न्ही हे ह्या म्हजे सरशीन तुमी समेस्त कश्टांतल्यान आनी वसान वयतल्यान हांव म्हजे लागीं तुमचे सर्व कस सांगा हांव तुमकां विशेव दिता म्हूण आपोवणें आमकां हर एकल्यांक दिलाय जेजू तुमी म्हज्या सांगात एक पोटोन रावशात जाल्यार तुमी यथेश्ट फळ जोडूंक शकतल्यात यथेश्टपणी तुमी तुमच्या जिवितांत सर रितीचें बरेंपण आपणावंक शकतल्यात म्हूण तुवें आमकां सांगलें जेजू तितलें मात न्ही आमच्या निरासपणांत आमच्या रडणांत तुवें बसयल्लें जेजू तुमी कळवळचे न्ही बगार म्हजेर विश्वास दवरा म्हजेर पातयेन दवरा तुमचे सर्व कळवळे सर्व निरासपण हांव संतोशान बदलतलो हे सर्व रितींची आज्ञा ही सर्व रितींची बसवणी तुवें आमकां केल्या जेजू तुजे मुखार आमी आसा जेजू तुज्या मुखार आमी दिंभेर आसा जेजू आमकां तुजे आमचेर तुजे दोळे उगड आमकां हर एकल्यांक पळय जेजू आमी हर एकलें तुजे मुखार आसा आमकां तुजे थावन आदार जाय बेसावन जाय आशिर्वाद जाय बरी भलायकी जाय आमचे कश्ट परिहार कर आमचे निरासपण पयस कर आमकां ह्या संवसारार मेळ्ळे तिरस्कार पयस कर म्हूण आमचे लागीं परत तुमकां आयल्या हांव जेजू आमकां हर एकल्यांचेर तुजे दराळ दिश्ट आमकां हर एकल्यांक तूं राख आनी सांबाळ जेजू मोगाळ भावन आनी भयणीनो वेळा काळा पर्यंत जेजू आमच्या सांगात आसलो आजुनूय तो आमच्या सांगात आसा आमच्या हर एका कश्टांत तो आसा आमकां हर एकल्यांक ताणें बेसांवान दिल्यांत आशिर्वादान दिल्यांक आमच्या हर एका कश्टांत तूं एक सुरणे बगार हांव आसा म्हणलें जेजून आमकां सांगलां तर त्या जेजूक आमी अर्गां पाठोवया
त्या जेजूक आमी स्तुती करया, त्या जेजूक आमच्या जिवितांत कितें सकट जावंक या दिवंक साध्य आसा तें सर्व दिवया, ताका आमी स्तुती करून गावया. हे देवा बापा तूं सर्गींच्या, हे देवा बापा तूं सर्गींच्या, सरपडून तुका नमन करता, आराधनानी वगळप करून जीवाने आमचे समर्पिता, आराधनानी वगळप करून जीवाने आमचे समर्पिता. जेजू Krista, तूं सर्गींच्या, सरपडून तुका नमन करता, आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता, करून जीवाने आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या, सरपडून तुका नमन करता, आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता, आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान तुका जेजू, अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, नमन तुका जेजू, नमन तुका जेजू, येशुवे स्तोत्र, येशुवे स्तोत्र, येशुवे आराधने, येशुवे आराधने, येशुवे वंदने, येशुवे वंदने, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दया करून बसया. मुखार भावनांनी बेनिनो, आमच्या मुखार उंड्यार उपार आसूं जेजू, आम हर एकल्यांक तो सोडवणदार जावन आसा. ह्या आमच्या जेजूक ताच्या काळार साबार जण पळोवंक आशेताले, थोडे पळोवंक आशेताले, थोडे आपटूंक आशेताले, कित्याक आपणाक बरें जायचे, आपल्या जिवितांत कितें सर्व गरजेचे तर जेजूचे आशिर्वाद जायचे. ह्या आपणाक पिडा आसा, खंडीत जावन ती जेजूक आपडल्यार मात्र या पळयल्यार मात्र गुण जाता म्हणल्यार त्या चिंतपान साबार जण बऱ्या रितीन बऱ्या दृश्टीन जेजूक पळयताले. आनी थोडे आसले जेजूक खोट्या दृश्टीन पळोवचे, जावं हेरोद राय, प्रत्येक जावन जुदेव फारिसेव हे सर्व जेजूक खोट्या दृश्टीन पळोवचे मातने ताका इन्कार करूंक, ताका खंडीत जावन लोकां मदें बरी अभिप्राय आसा ती अभिप्राय खोटी करूंक हे लोक हे जुदेव फारिसेव राखून आसले. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक जेजू पळोवंक जेजूक आपटूंक आशा आसा. जेजू जल्मातना सद्या लोकांक जेजू पळोवंक मेळ्ळो, बकरांक सोलोवच्यांक जेजू पळोवंक मेळ्ळो, जाल्यार महान राया हेरोदाक तो पळोवंक मेळ्ळो ना, कित्याक ताचें ते खोटें चिंतप आसलें.
जिजूक जिवेश मारचे ते एक चिंता ते आसले वरून ताका तो पळोवंक मेळ्ळो ना जाल्यार साद्या बकऱ्यांक सोरोवच्यांक तो जिजू पळोवंक मेळ्ळो. आज म्हाका आनी तुका जिजूक पळोवंक जाय, जिजूक आपटूंक जाय. जिजू तावन जिजू तें आसची ती दैवीक सकत आमची करूंक जाय. जिजूक आमी अर्गां पाठोवंक जाय, स्तुती पाठोवंक जाय. तर मोगाळ भावनाने बैठलीनो जिजू लागीं आमी या. दोळे आमचे दांप्या त्या उंड्यार पार कुर्सार त्या उंड्यार कुर्सार उमकोळच्या जेजूची ती इमेज आमच्या मुखार हाडया. खंडीत जावन जेजू आम्हा हर एकल्या खातीर त्या कुर्सार उमखळोन आसा. आमच्या पातकां खातीर तो उमखळोन आसा. आमकां बरें जावचे खातीर उमखळोन आसा. आमकां कितलेय ताका तिरस्कार मेळ्ळ्यार ते तिरस्कार देगेत दवरून म्हज्या भुरग्याक म्हज्या मनशाक बरें जायचें, म्हज्या बाळाक बरें जायचें म्हळ्यार चिंता जेजू घेवन ह्या कुर्सार तो उमखळोन आसा. अशें कडवळ उक्तें जालां ताचें तावन आमोलीक रगाती तो वारयता मोगाचें न्हू. आज प्रत्येक जावन भावन आनी भयणीनो रगात दान करच्या दाने खातीर आमी मागणें करतना देवाक आमी अर्गां पाडयतना तसल्या व्यक्तींक आमकां दिल्ल्याक आज उडास दवरया. दानांत विशेश दान आसा जीवदान आनी तशेंच रक्तदान. हें दोनीय दिल्लें जावन आसा जेजून पयलें. जेजू तावन जेजून आम्हा हर एकल्या खातीर जीव दिला. आमच्या पातकांच्या बक्षाना खातीर जेजून कुर्सा तावन कडवळा तावन रगत वारयला. हितूनय दानांक पात्रोण जावन आसा आमचो जेजू. आज ताका आमी पळोवंक मुखार आयल्या. जेजून ते रगत वारयल्ले वरवीं मनशा कुळा बरें जालां. मनशाच्या जिवितांतली हर एक पातकां बक्षाल्यांत आम्हा हर एकल्यांची पिडा शिडा गूण जाल्या. आम्हा हर एकल्यांत असलें कुश्टेंपण राग द्वेश हागे स्वार्थ हें सर्व आमचें तावन दमन जालां. आज जेजूक मेळोवंक आमी या. भावन आनी भयणीनो उक्त्या मनान जेजू मेळोवंक या. कसलेंच निर्धार घेवन न्ही बगर उक्त्या मनान जेजूक मेळोवंक या. खंडीत जावन जेजू खाली हातांनी आयिल्ल्यांक न्ही हातांत भांगार दिरवे या कितेंच घेवन आयिल्ल्या बगर खाली हातान आयिल्ल्यान जेजू निराशे फाटीन धाडिना. हात भरून दिवन तो फाटीन धाडटा. तर त्या जेजू कडेन आमी ह्या जेजू लागीं आमी सोवया. हें गीत गाता आसतना भावन आनी भयणीनो तुजे लागीं आमी आयल्या सोम्या दर्शन तुजें दी म्हणलें गीत गाता आसतना प्रत्येक रितीन जेजू आनी आमच्या मदें जावन तो अनुभव आमी जोडया. कशें जेजू लागीं ती 12 वर्सांच्या पिडेन कश्ट रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टांची ती स्त्री आपूण पातयेन आयिल्ली जेजूचे एक वस्तू असो फुटको सयत आपल्यार गुण जाता म्हणल्यार त्या पातयेन ती आयिल्ली गे. त्याच प्रकार आमी जेजू लागीं आयल्यार आमकां बरेंपण जाता. आमचें क्रिस्तांवपण आनीकय वृद्धी जावंक साथ जाता. आमी जेजू बरी हेरांक कुमो करूंक साथ जाता. हेरांच्या कश्टान पावोंक साथ जाता. हेरांक जीव दिवंक साथ जाता म्हणलें चिंता आमच्या मतीन ताटोवया. त्या पातयेन त्या भावार्थान त्या बरवशान जेजू आमकां खंडीत जावन आज मेळटा म्हणल्यार बरवशान जेजू समखर आमी या. दोळे दांपून हें गीत आमी म्हणटा आसतना भावन आनी भयणीनो जेजूक आमच्या जिवितांत हाडचो अनुभव आमी बघया. जेजूक उक्त्या काळजान आमच्या जिवितांत हाडया. ताका कितलें धैर्य आसलें, कितलें बळ आसलें. न्ही लोकां विरोध ह्या विरोधी वयर झुजोंक बगार आमकां मनशा कुळाक बचाव करूंक बऱ्या उतरांनी बऱ्या करण्यांनी विरोधींक दुखयनासतना मनशा कुळाक ताणें बचाव केल्लें. तें धैर्य आमकां मेळोवन दी म्हूण आमी ह्या गिता मुखांत गावया. तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. 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 महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. कृपे
सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, तुझे लागी आयल्या येशू म्या, तुझे लागी आयल्या येशू म्या, महिमानी स्तुती तुका जावं सदा, महिमानी स्तुती तुका जावं सदा, तुझे लागी आयल्या येशू म्या, तुझे लागी आयल्या येशू म्या. राया सर्गीच्या दर्शन दे, 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 तुझे लागी आयल्या येशू म्या, तुझे लागी आयल्या येशू म्या, महिमानी स्तुती तुका जावं सदा, महिमानी स्तुती तुका जावं सदा, तुझे लागी आयल्या येशू म्या, तुझे लागी आयल्या येशू म्या, तुझे लागी आयल्या येशू म्या, तुझे लागी आयल्या येशू म्या. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, वय आमच्या मुखार आशिल्ल्या जेजूचें दर्शन आमी केलें जावन आसा. आमकां सर्वांक जाय जाल्लो राय जेजू जावन आसा. हो राय न्ही अधिकारान भरलेलो बगार हो राय जावन आसा. हेरांचो सेवा करतलो राय न्ही गर्वान भरलेलो राय, हंकारान भरलेलो राय, स्वार्थान भरलेलो राय. बगार हो राय जावन आसा मोवाळ राय, शांती समाधानाचो राय, हर एका पातक्या हर एका मनशाच्या कश्टांक पावसो राय जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या जेजूथंय आमकां पळोवंक मेळटा सर बरेंपण. ह्या जेजूथंय आमकां पळोवंक मेळटा सर रितीचें सादेंपण. आज हो जेजू आमच्या काळजांत आयला. भावन आनी भयणीनो, जेजू ताच्या काळार लोकां सांगाता, रडच्या लोकां सांगाता तो रडुल्लो जावन आसा. हास्यात लोकां सांगाता तो हांसुल्लो जावन आसा. सबार भुकेल्ले लोक ताच्या लागीं आयिल्ल्यांक ताणें जेवण वाडल्लें जावन आसा. आनी आजुनूय तो जेजू त्याच प्रकार आम्हा हर एकल्यांक कुमो करनासा. भावन आनी भयणीनो, आमचो जेजू जावन आसा विशेश राय. एक ग्रेस्त युवक आशिल्लो आनी एक दीस ह्या ग्रेस्त तरणाट्याच्या घरच्या दारा बागलाक जेजू बोडयता. आनी हे निमती
तो तरणाट्यान जेजूक ह्या बागलाचें ह्या घरचें बागील उक्तें करता. उपरांत तो तरणाटो जेजूक एक माळयेर आपोवन व्हरता. माळयेर आसल्या एका कुडांत ताका वस्ती करूंक अवकाश दिता आनी उपरांत तें कुडाचें बागेल घालून तो परत आपल्या कामाक वेता. थोडो वेळ जाल्या उपरांत एकलो सोर येता आनी त्या घरा भितर रिकता आनी घरा आसलें हर एक धन दिरवें भांगार तो सोर सोरून व्हरता. आनी वो तरणाटो परत घरा येतना घरा भितर कितेंच नातलें, भांगार नातलें, ह्या आस्तबोदीक नातलें, ह्या पयशे नातले आनी ह्या निमती तो जेजू आसलें कुडाचें बागील ओपन करता आनी जेजूक विचारता, तूं ह्या घरांत आसोनी सोर भितर इगलो सोर वस्तू ताणें सोरून व्हेल्यात, तुवें कित्याक ताका आडोवंक नाय? ताका जेजू म्हणटा, बाबा तुवें म्हाका ह्या घरच्या एका कुडांत बंदीत करून घाल्लें. एका कुडाचो मात अधिकार तुवें म्हाका दिलोय, फ्रिडम म्हाका दिल्लोय. दुसऱ्या घरच्या दुसऱ्या कुडांचे ह्या घरचो सगळो फ्रिडम म्हाका तुवें दिवं नाय. त्या निमती म्हाका कितेंच करूंक जावना. मगाळ भावन आनी भयणीनो, जर तर जेजूक आज आमी हर एकली आमच्या काळजान दवरून जर आमच्या उतरांची आमच्या करण्यांनी जेजूक आमी वापरेन तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत अशेंच करचें. जेजू जावन आसा आमी हर एकल्यांचो राय, आमी हर एकल्यांच्या कश्टांक तो पावता. जेजून आमकां उपादेश दिल्ले जावन आसात ते बऱ्या रितीन गळसूंक जेजू आमकां सदांच सांपयतलो, ह्या आपोवणें दितलो. त्या निमती केवळ ताका आमी काळजान दवरून जर आमी उलोवच्या उतरांनी खोटें उलयता तर ह्या जेजूक मानता तसलें मानता नातुल्लें तें उलयता तर खंडीत जावन जेजूक आमच्या काळजान दवरून कितेंच उपयोग ना. जर तर जेजूक आमच्या काळजान दवरून आमच्या करण्यांनी आमी खोटें करता तर ह्या जेजूक जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी चलना तर खंडीत जावन जेजूक आमच्या काळजान दवरून कितेंच उपयोग ना. मगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू जर तर आमच्या जिवितांत वस्ती करता तर ताका आमच्या जिविताच्या हर एका विस्व्यांनी राज करूंक अवकाश दिया. जेजू आमच्या जिवितांत जर वस्ती करता तर जावन दी आमी उलोवचे हर एक उतरां ती बरी आसून दीत. आमी करची हर एक कामां जेजूक मानता तसलीं जावन आसून दीत. आमी चलची हर एक वाट स्वताची जावन दी, नितीची जावन दी, माया मोगाची जावन दी. आमी चिंतची हर एक चिंतपां बऱ्या देखीन भरलेलीं जावन दीत. ह्या जेजूक मानता तसलीं जावन दीत. तितले माती आमी जियोवची ही क्रिस्ती जिणी जेजूक मोगाची जावन दी. त्या खातीर जेजूक आमच्या काळजान दवरल्यार पावना बगार आमच्या जिविताच्या हर एका घडयेनी जेजूचो उपाय करचो भोव गरजेचो जावन आसा. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकल्याच्या मनशांत आमी हर एकल्यांत एका रितीचें भें आसा. त्या भिया निमती साबारपटी आमी जेजूक मानून घेवंक आसा जावन आसा. जावं बरो आमच्या जिवितांत सबारपटी जर तर आमी जेजूक दिल्ल्या बसवण्या प्रकार चलना तर आमच्या जिवितांत कश्ट आमचे स्वाभावीक जावन आसा, निराशपण आमचे स्वाभावीक जावन आसा. त्या दळा आमी उडास दवरचो जेजूचो मात्र. जेजू कित्याक म्हळ्यार जेजूक हर एका घडये जावं शिसांनी उदकांत बुडतना दोनी उदकांत हालतना जेजूचो उडास काडलो. जावं बरो शीस उदका वयर चलोवन येतना शिस आपूण बुडता म्हणलें बगाप आपल्या जिवितांत बगतना जेजूक ताणें उलो मारलो. आनी साबार लोक जेजूच्या काळार कश्ट जातना जावं बरो जेजूक ताणें उलो मारलो जावन आसा. शीस जेजू सांगात साबार वर्सां ताणें वावर केलो जाल्यार जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणलें बगाप तांकां नातलें. कित्याक जेजूक एक संवसारीक राया बरी ताणें मानलो जावन आसा. जर तर दैवीक सक्तीन जेजूक आपल्या जिवितांत ताणें मानतलो जाल्यार खंडीत जावन तांच्या जिविताच्या हर एका कश्टांत जेजू तो भागीदार जातो. जेजू आसा म्हणलें बगाप तांकां भोगतें. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमच्या थंय जेजू आसा गे म्हणलें सवाल आमकां उदेवचें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार साबारपटी आमी करची कामां उलोवची उतरां जेजूक मानता तसलीं नात. त्या प्रकार आमी आमच्या जिवितांत साबारपटी आड पडटा या भियेता तर आज जेजूक आमी आमच्या काळजान दवरला. त्या जेजूक जेच्या उतरां प्रकार आमी सोलोंक मुखार सरया. आमच्या जिवितांत हर एका घडये आमी भियेतना जेजूक आमचो कर्ण घेवया. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये कोणूच ना म्हणलें बगाप आमकां बगतना आमची मोग करची आमच्या आवय बापाय भाव भयणी नान म्हणलें बगाप आमी बगतना खंडीत जावन जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणलें बगाप बगया. प्रत्येक जावन मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी जेजू मुखार आसा. थोडो वेळ दोळे दांपून आमच्या जिवितांत बगचे हर एक कश्ट आमी मुखार हाडया, दोळ्या मुखार हाडया. सबाराक आमकां सबार रितींचे कश्ट आसात, सबाराक पिडा शिडा आसा.
सबारांच्या जिवितांत वारें वादळ उठलां सांपरो सबार कुटुंबांत अशांती असमाधान आसा आज नव्या नवळार सबार ते आमी आमच्या मुखार दवरली जावन आसात आतां ती जेजू मुखार आमी दवरया मनीस हर एका घडये एक ना एक रितीन कश्टाता त्या खातीर उडास दवरया मोगाचें न्हू आमच्या दिसपडटे जिवितांत जेजूचो आदार आमी मागया येवकरेंतलो जेजू आमकां सदांच सांडून घालचो ना जर तर आमकां कामाक वचूंक वेळ जाल्यार जेजूक भेटोवंक आमी वेळ करचो नाका हर एका दिसा हर एका घडये जेजूक लागसार आमी दवरया जेजू नासतना आमचें जिवन रितें मोगाचें न्हू जेजू आसल्यार मात्र आमच्या जिवितांत संतोश समृद्धी आसा जेजू आसल्यार मात्र आमच्या जिवितांत उग्गोन आमकां ना बगार आमी सदांच संतोशान जेजूक वर्णूंक साथ जाता तर भावन आनी भयणीनो ह्या आराधना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत आसलो जेजू आमच्या जिवितांत रावूंक आमच्या जिविताच्या हर एका विस्वांत ताणें बिडार करूंक आमी मागया प्रत्येक जावन आतां आमी आमचे हात उगडून दवरया जेजूक प्रत्येक सण आमच्या मदगांत आमी आपोवया आमच्या हर एका कश्टांत तो वांटेली जावन दी आमच्या जिविताच्या हर एका पिडे शिडेन तो आमकां आपदून दी आमी एकसुरे बगतना एकसुरपण आमच्या जिवितांत येताना कश्ट अनवर आमच्या जिवितांत येताना कठीण थाळणी आमच्या जिवितांत येताना जेजू आमचे मदें येवन दी जिणेच्या हर एका घडये जेजूक आमी सांडून घालचे नाका मोगाचें न्हू तो आमच्या संगात सदांच रावून दी आमकां सांबाळून व्हरून दी हें गीत आमी गाता आसतना भावान आनी भयणीनो आमच्या जिविताच्या हर एका घडये जेजूचो उडास आमी काडया जिणेच्या 6 दिसांनी सोमी आमच्या संगात आसतना कसलें बगाप आमकां भोगतलें कसलें असर आमच्या जिवितांत जातलें तें आमी मानून घेवया प्रत्येक जावन मौनपणी आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां येतना जेजू मुखार ती आमी दवरया आनी हें गीत गाता आसतना सोर आमचे कश्ट अनवरां निराशपण जेजूक आमी समर्पण दिवया आमी भियोवचें न्ही बगार जेजू आमच्या संगात आसा म्हळ्यार बगाप आमी बगया जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी संकतलो हांव गायनांनी जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी संकतलो हांव गायनांनी येसुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उगोन म्हाका भोगना येसुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उगोन म्हाका भोगना जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी संकतलो हांव गायनांनी वय बगाड भावन आनी भयणीनो जिणेंत आमी कश्टातना आमच्या जिवितांत निराशपण बगतना जेजू आमच्या संगात आसा म्हळ्यार चिंताप आमी आठवया जेजूक आमी सांगचे नाका कित्याक जेजून ताचेर पातेनी दवरलें कोणाकय सांडूंक ना हर एकल्यांक आशिर्वादीत करून बेसवानी बरयलें आज आमी तीस पातेनी दवरनाक आयल्या आमी तीस बरवसो दवरनाक आयल्या कित्याक जेजू आमकां आपडटा जेजू आमकां गूण करता आमचें मेळ्ळेंपण तो पयस करता आमच्या जिवितांत नितळाय वापरन जेजूक आमकां हर एकल्यांची पिडा शिडा गूण करता म्हणलें तें बगाप दवरून आमी हांगा आयल्या भावन आनी भयणीनो जेजू सदांच आमकां आपडटा आमकां सांबाळटा सोम्या उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना सोम्या उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी संकतलो हांव गायनांनी जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी संकतलो हांव गायनांनी भावन आनी भयणीनो जर तो जेजूचो उजो हात आमचेर आसा तर
खंडीत जावनी ना भिरांत ना भंय आमकां कित्याक जो कोण जेजूचेर पातयेन दवरता आनी जो कोणाचेर जेजू आपलो हात विस्तार आशिर्वाद दिता तो खंडीत जावनी कसलेच तेंत्या सवांक तो भाग्य ना केन्नाच कश्टांक तो वांटली जायना कसलेंच खोटें वारें ताचे वयर व्हाळना बगार तो जेजूच्या मोगान ती एक जाता भावन आनी भयणीनो तो जेजूचो उस्वास दान आमचे वयर आसूं दी आमच्या हर एका कश्टांत तो हात आमकां आदार दिवन दी आमच्या हर एका पिड्यांत तो हात आमकां बुजवण दिवन दी आमच्या हर एका निरासपणांत तो हात आमकां सांबाळून व्हरून दी Somnia so spiritane dille kari argastuti gawo kandit maka tangchena Somnia so spiritane dille kari argastuti gawo kandit maka tangchena Shinicha sardisani somniacha tya metani Samkatolona Gayanani Chinyeccha sardisani somyacha tya metani Samkatoloha Gayanani म्हज्या सांगाता तूं राव सोम्या हांव तुजे शिवाय जिवंक सकसो ना निराशेच्या काळोखांत तूं उजवाड म्हाका दी निराशेच्या घडये बरवसो तूं म्हाका जा रडतले आमचींतून दुखां पुसून काड सलोनेच्या वेळार तूं आमचो बापय जा पिडेस्तांच्या वखदां तूं भलायकी आमकां दी भियेल्ल्या वेळार तूं धैर्य आमकां दी जेजू मोगाळा जेजू आमच्या सांगाता सदांच तूं राव मोगाळा जेजू आमकां तूं सांडून घालनाका आज तुज्या मुखार आमी येतलीं जाणा तुका हर गांव पटोवंक तुजे कडेन प्रार्थना करूंक आमी आयल्या आमच्या हर एकल्यांचे तुजे दराळ आशिर्वादां घाल आमच्या हर एकल्यांचे कस समजा जेजू प्रत्येक जावन हांगा आसा तूं तारपळ्याची सर आमची भाव आनी भयणी नाना पिड्येन ती कश्टून आसात प्राय निमतीन ती मस्त कश्टान ती आसात दिसपरतें आपलें काम करूंक तांकां कस जातात मोगाळा जेजू तांच्या सांगाता तूं रावण तांचो तूं आदार स्तंभ जा तांच्या हर एका कश्टान तूं भागीदार जा जेजू तांची हर एक पिडा शिडा तूं घूण कर तांच्या उतारपळ्याच्या ह्या प्रायर तांच्या सांगाता तूं रावण तांच्या हर एका कश्टांत तांकां तूं बुजवण दी जेजू तांकां एक सुरें सोडिनाका जेजू मोगाळा जेजू हांगा आसात साबार कुटुंबाची यजमान आनी यजमानीन प्रत्येक जावन तांच्या जिवितांत साबार कस ते बगून आसात कुटुंबांत साबार बडी आशांत आसमातान उपसाता प्रत्येक जाण आपल्या भुरग्यांक हातोटी काडूंक तांकां कश्ट मारता त्या कुटांब बऱ्या रितीन चलोवंक तांकां कश्ट जातात मोगाळा जेजू तांचेर तुजो दराळ दिश्ट घाल प्रत्येक जावन एक कुटुंबांत तूं जियेत आसतना कशें तूं मरयेम मायेक आनी जशें जुजेक तूं खाल जावन चल्लो गे त्याच प्रकार त्या कुटुंबांत आसलीं हर एक भुरगीं बाळां आपल्या आवय बापायक खाल जावन चलोवन दीत कुटुंबाच्या यजमानांनी ह्या कुटुंबांत करचें तें काम बऱ्या तरेन करूंक तांकां बळ भलायकी तांकां दी कसलेच पिडे शिडेक तांणी भागीदार जायनाशें कसलेच कश्टांत तांणी भागीदार जायनाशें तांकां राखून सांबाळून व्हर जेजू मोगाळा जेजू आमच्या हांगाच्या जमा जाल्ल्या हर एका जाणांच्या कुटुंबांत युवक युवती आसात जावं बरो तीं बरें शिकोवन शिकप जोन काम नासतना बेकार जावन भोंवतात तांकां तूं आशिर्वादीत कर जेजू तांच्या हर एकल्यांक त्या भुरग्या बाळांक बरें फोव तें काम तांकां पळय जेजू तांचे बेस बऱ्या रितीन विसरून काडून तांकां सकत दी जेजू हे क्रिस्तांवपणाचें जिवन ती जिवन आसतना नीज क्रिस्तांवपण कितें म्हणलें समजूंक तांकां प्रेरण दी जेजू प्रत्येक जावन हर एका युवतींक तूं आपोड जेजू प्रत्येक जाण हांगा साबार जाण आसा तरणाटे तांच्या सांगाता तूं राव जेजू तांणी आपल्या जिवितांत एक ना एक रितीचे कश्ट अनुभव करतना त्या कश्टांत तूं वांटेली जा जेजू तुज्या लागीं आयल्या हर एकल्यांक तुवें रित्या हातांनी पाटीन झाडून हाडूनाय मेल्ल्यांक सयत जिवन जोडयलें खोडकारांक सयत तुवें आपोडलें तांकां बरी भलायकी दिली थोड्यांक सलाशें केलें पिडेस्तांची पिडा गुण केली कुड्यांक तुवें दीस दिली बुकेल्ल्यांक तुवें खाण दिलें मोगाळ बापा आज आमी हर एकलें पिड्या निमती कश्टा निमती बुकेन आसां तुज्या मुखार आमी आसां आमी हर एकल्यांक तूं आपोड जेजू मोगाळ जेजू आमकां सांडून घालनाका
आमच्या सांगात हातून राव मुगळा जेजू आमच्या जमा जाल्ल्या हर एकल्यांच्या घरांनी प्रत्येक जावन नेणथुलीं भुरगीं आसात जावं बरो तांकां ती शिकपांत आपली जबाबदारी ती सांबाळना आसात जाल्यार मोगाळा जेजू तांकां शिकोवन बरी जानवाय बुद्धवन खाय दी प्रत्येक जावन आवय बापाय खाल जावन सोलोंक तांकां समजोन दी जेजू आमचे आवय बापाय आमचे खातीर आसात आमच्या बऱ्या फाल्या खातीर बरें काम ती करनासात ते आमचे खातीर जीव वारोवन आसात प्रत्येक जावन तांकां खाल जावन विदे जावन सोलोंक आमकांय बळ दी म्हण ती मागोन आसात जेजू तांकां तूं आपड तांचे भुरग्यांचे हर एक कस तूं समजा जेजू प्रत्येक जावन जानवायण तांकां बरो तांचे शिकाप बऱ्या रितीन शिकोवंक तांकां बरें मोन तांकां दी संवसारीक वस्तून तर चड तांणी लाभदान अशें बागार तांकां आत्मीक रितीन भलायकी सोडूंक आत्मीक रितीन तांकां जानवाय सोडूंक ती जानवाय तांकां फोव कर जेजू मोगळा जेजू आज ह्या तेंपलांत साबार जण तुजे लागीं आयल्यात नाना रितींचे कश्ट व्होवून तांचे झडाय ती हळू कर जेजू मोगळा जेजू हांगा आमी हर एकलीं बसून जे मुखार आमी आसा खंडीत जावनी आमकां कितें एक रितीचें बरेंपण जाय म्हणल्यार त्या निमती आमी ह्या नोवेणांत आयल्या सांजुदा मुखार आमचे कडेन आमी प्रार्थीता इतलेंच जेजू आमकां हर एकल्या कश्ट्यांक आमचे कश्ट तूं समजून घे जेजू आमच्या कश्टांत तूं भागीदार जा जेजू आमच्या कश्टांत तूं वांटेली जा जेजू मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी सर्व भायर रावया प्रत्येक जावन आमचे हात विस्तारून धरया आमच्या जिवितांत नाना रितीच्या कश्टांत आमी वांटेली जातना जेजू आमकां आपडून दी येवकर आसलो जेजू आमकां सांबाळून दी पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवून आयिल्ल्या वेळार शीस देरान भरले देवाचे उतर ते परगट करून तांकां सकत मेळ्ळी जेजू जिवंत आसतना शीस देरान आसले केदळा जेजू मरण पावता शीस भियेतात लिपोवन रावतात जाल्यार परत जेजू पवित्र आत्म्याक धाडटा आनी तांकां देहरादी करता आज तो पवित्र आत्मा आमचेर येताना मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी देहरादीक जावया आमचे खातीर जुस्सो आमचे खातीर जीव वारोवचो आमचे खातीर रगत वारोवचो आसा तर जेजू एकलो मात म्हणल्यार आमी फातेवया ते खातीर जेजूचेर जेजू ह्या सक्रामेंताचे वयर आमचे हात उबारया खंडीत जावनी तो आमकां आपडून दी तो आमकां स रितीचें बरेंपण आमच्या जिवितांत दिवन दी म्हण आमी मागया हें पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गाता आसतना तो पवित्र आत्मा आमचे वयर देवून दी आमचें जिवीत अभिषेक्त करून दी आमच्या जिवितांत जेजूक सत्मानूंक आमचे सर्व कश्ट बऱ्या रितीन धैर्यान ते व्होवंक असो पवित्र आत्मा आमकां बळ दिवन दी आमी भिवपुरे जावन वचो आमी धैर्यान बरीचें म्हणलें चिंता जेजूचें जावन आसा त्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याचे येणे आमी मागतना पवित्र आत्मा आमचे वयर मोर मारून दी प्रत्येक जाण पवित्र आत्म्यांतल्यान आमकां बळ मेळून दी पवित्र आत्म्या आज आमचे वयर देवून ये आमचे जिवीत पवित्र कर आमचे असले हर एक पिडा शिडा तूं पयस कर आमचे कश्ट तूं नपेस कर आमच्या जिवितांत संतोष दी आमच्या जिवितांत सर जैत दी पवित्र आत्म्या जर तर आमकां केचलेंच दिसपरते जिवीत जोडूंक आमकां कामाची गरज जाता तर तें काम आमकां फोव कर पवित्र आत्म्या आमकां हर एकल्यांक वायट शक्यतान खोट्या शक्यतान तूं राखून व्हर आमचें जिवीत पवित्र कर पवित्र आत्म्या आमी हर एकली क्रिस्तांव म्हणूंक आमकां खुशी व्हरता जाल्यार क्रिस्ता परी जियोंक क्रिस्ताचें तें नेसान न्हेसोवंक क्रिस्ताचें ती माऊली आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताची ती माऊली आमच्या जिवितांत सांबाळूंक आमकां कृपा दी पवित्र आत्म्या जेजूचे उपादेश पाळूंक आमकां धैर्य दी पवित्र आत्म्या जेजूच्या उपादेशा प्रकार जियोंक आनी हेरांकी बरें जिवीत जियोंक आमी प्रेरण जावचे व्यक्तीक आमकां कर पवित्र आत्म्या आज म्हजे वयर हांगा जमलेल्या हर एकल्यांचेर देवण आमचें जिवीत आशिर्वादीत कर भोवन आनी भयणीनो दोळे दामपून आमचे हात उबारतना प्रत्येक जावन पवित्र आत्मा आमचे वयर देवून येवन दी प्रत्येक जावन जेजू आमचे वयर ताची सोर बेसां बांदडून दी पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक देण्यांनी फळांनी भरून दी आमचे हर एकल्यांचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जावन क्रिस्ताक साक्ष जाल्लें जिवीत जावन दी आम्हा हर एकल्यांक तें बरी भलायकी रास करून दी आम्हा हर एकल्यांक हे खरो क्रिस्तांव जियोवचें बरें मन आमकां फोव करून दी म्हण आमी मागया पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तूं देवून ये आमचे तूं देवून ये
लाभयमका तुझी कृपे देणी लाभयमका तुझी कृपे देणी भोळाधिकर आमची अस्कझिनी भोळाधिकर आमची अस्कझिनी भोळाधिकर जिनी पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तुम देव नुये आमचे तुम देव नुये पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तुम देव नुये आमचे तुम देव नुये कुटुंबांची कामी माया मोगा कुटुंबांची कामी माया मोगा लाले मागता लाभय तुझी कृपा लाले मागता लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तुम देव नुये आमचे तुम देव नुये पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तुम देव नुये आमचे तुम देव नुये वावरून दैवी शैतान निस्वार्थ मोना वावरून दैविक शैतान निस्वार्थ मोना त्याला आमका जेजूच्या मोगा तेला आमका आज जेसूच्या मोगा त्याला त्याच्या मोगा पवित्र आत्म्या कृपे सागर आमचे तुम देव नुये आमचे तुम देव नुये पवित्र आत्म्या कृपे सागर आमचे तुम देव नुये आमचे तुम देव नुये एक वोटम सो सरस वाडै सड एक वोट पोवी सभा बांधून आधार लाभ आधार तुझो लाभ पवित्र आत्म्या कृपे सागर आमचे तुम देव नुये आमचे तुम देव नुये पवित्र आत्म्या कृपे सागर आमचे तुम देव नुये आमचे तुम देव
भावनाने मेळिना दिंब्यार आमी पडया जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया जेजूचेर फातेंनी आमी दवरया आमच्या हर एका कश्टांत आमच्या पिडे शिडेंत असो जेजू आमकां हर एका घडये सांगात दिता त्या पातेनीन त्या भरवशान त्या विश्वासान आमी आतां असो आशिर्वाद घेवया Sacramenta Sastana Koruya Purvilyata Rupa Bola Novioritia Daria Solvor Vicha Askatvisya Bhavartace Odivya Zashem Bapa Tashem Spudak Ulasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Asita Tukadogan Chaspirita Samasamina Varta Amen. प्रार्थुया येसू में जेजू ख्रिस्त या विचित्र सक्रमेंता खाल ज्या कष्टांचो उगडास तूं आमकां सोडला तुझ्या सोडवण्याचे फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक दुनिया देवा कावसिता कृत्यासा भारती गांवनिता प्रिय देवा तुझी स्तुती गाता अर्गा होगला तुका दिता दुनिया देवा कावसिता कृत्यासा भारती गांवनिता प्रिय देवा तुझी स्तुती गाता मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां बगेवन सांज जोता देवा आमा पसत विनंती कर बगेन कुसचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी